राष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवार म्हण एनडीएच्या वतीन शुक्रारा द्रौपदी मुर्मू हांच्यांनी आपलो अर्ज दाखल केलो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी, कांय राज्यांचे मुखेलमंत्री हजर आशिल्ले। गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतूय हातूंत वांटेकार जाल्ले। राष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुका खातीर एनडीए उमेदवार म्हण द्रौपदी मुर्मू हांच्यांनी शुक्रारा उमेदवारी अर्ज दाखल केला। ह्या वेळार तांच्या बरोबर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आनी भाजपा शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री हजर आशिल्ले। बऱ्याचशा चर्चे उपरांत मुर्मू हांचें नांव मुखार आयलां। बसकेंत सुमार 20 नांवांचेर चर्चा केल्या उपरांत सगळ्यांनी एकमतान पूर्व भारतांतली आदिवासी बायल फुडारी द्रौपदी मुर्मू हांकां एनडीएचे अध्यक्षपदाची उमेदवार करपाचो निर्णय घेतला म्हण भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांच्यांनी कळयलां। ह्यान पयलीं विरोधी पक्षान यशवंत सिन्हा हांकां संयुक्त उमेदवार म्हण जाहीर केला। यशवंत सिन्हा 27 जूनाक आपलो उमेदवारी अर्ज भरपाचे आसा। अर्ज भरपाची निमणी तारीख 29 जूनाक आसा। राष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक 18 जुलयाक जातली आनी निकाल 21 जुलयाक जाहीर जातलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।